सगळ्यांकडे ते इंट्रॅक्शन चालू आसा मागीर आमची PAC मिटींग हिंगात आसतली PAC मिटींग आनी मागीर आमची आसतली एक्सटेंडेड स्टेट एग्रीमेंट. सो तूं मातसो डेफिनेटली तूं एज अ प्रेसिडेंट उलयलाच आसतलो. सो वॉट आर असेंब्ली इलेक्शन आमी अजून काय उलयलें बट एटलीस्ट ताका आउटलायन दिला आसतलो. You want a concrete program up to the election. ओके अमित पाटकरी मेळोन गेला. सो दॅट इज डेफिनेटली अ पॉजिटीव सगळें आमी तेंच सांगताले न्ही सगळें मिडिया नेसेसरी हें करताली स्प्लीट आनी कितें नाका आशिल्ली. BJP नेरेटीव सेट करता समथींग स्प्लीट वेरी स्प्लीट ऑल द लिडर्स आर मेट. सो म्हाका खबर ना मिडियाक थोडी मिडियाक स्प्लीट म्हणटा तें खंयच्यान दिसलें तें पार्टीन रजिस्टर कोण केल्या तेतून कांय काँग्रेसचो कोण ना. आता BJP स्प्लीट म्हणटा सगळें स्प्लीट म्हणटा कमी दिसता. आय सगळें तुमचें बिकॉज इट इज यू विटनेस टायमींग आय सगळ्यांक 1 to 1 टायमींग दिला तर ओन्ली मेन लिडर्सांक दिला. मेन PCC ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आनी फ्रंटल हेड्स. When he asked about the we all work as a team. There is no other leadership of somebody or this thing. We all work as a one team. There is a Congress team. Nothing that under somebody else. It's a Congress team. but all good between you and एकदम बरोबर एकदमच काम करता.